आयतारा गोंयभरांतल्या विविध देवळांनी गोंयकारांनी महाशिवरात्री मनयली। सकाळच्यान देवळांनी अभिषेक, पुजा, तीर्थप्रसादा खातीर भाविकांची गर्दी जमिल्ली। प्रसन्न वातावरणात उमेदीन गोंयकारांनी मनयलो महाशिवरात्रेचो सण। पळयात गोंयच्या कांय देवळांनी मनयल्ली महाशिवरात्री। शिवरात्रीचो उत्सव पुराय गोंयभर खूप मोठ्या प्रमाणात मनयता। तातूंतलो तितून हालवाळ्यांतल्या प्रसिद्ध ह्या तीर्थस्थानाचेर रुद्रेश्वर देवाच्या ह्या प्रांगणात शिवरात्रीच्यो समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक खूप खूप शुभेच्छा। तातूंतल्याच शिवरात्रीचो मोठ्या प्रमाणांतलो उत्सव मनयता ताच्या खातीर शुभेच्छा। हालवाळ्यांतल्या ह्या रुद्रेश्वर देवाच्या प्रांगणात ह्या फावटी आमी गोंय सरकारच्या वतीन पुराय ब्युटिफिकेशनचो प्रकल्प हाती घेतला। काही थोडेशे लोकांक ह्या ब्युटिफिकेशनच्या प्रकल्पाच्या निमित्तान लोकांक थोडेशो प्रॉब्लेम जाता आसत, त्या बद्दल क्षमस्व। बट गोंय सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प हो जाता तितके बेगीन आमी पुराय करतले आनी गोंयभरची जनता जी रुद्रेश्वराच्या दर्शना खातीर सातत्यान हारवळ्या येता तांकां एक बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर शिवरात्रेक म्हणा किंवा इतर वेळार सुद्धा ह्या पवित्र स्थानाचेर येवपी सगळ्या जाणांक ह्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर उपलब्ध करून दिवप आनी त्याच बरोबर एक हारवळे धबधबो किंवा हारवळे रुद्रेश्वर देवस्थान एक टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून आमी ते आनीकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात ब्युटिफाय करप हाच्या खातीर सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प सुरू आसा। आयज आमी हांगा मोरजाय देवस्थानाच्या जे महादेव मंदिर आहा थिंगा दर्शनाक येयल्ले आसा आनी पळयत जाल्यार सकाळच्यान 4:30 सुमार हांगा हे अभिषेक करपाची हे चालू आसा आनी पळयत जाल्यार गर्दी भरपूर आसा। गोंय हे आमचे मोरजेचे न्हू तर गोंयभर लोक हांगा दर्शनाक येतात। आतां हो जो मोरजी गांव हो ट्युरिजम हे सिजन असल्या कारणान परप्रांतीय लोक भरपूर आसा ते पळयत जाल्यार आनी भरपूर लोक दिसता, आमचे लोकां पेक्षा ते भरपूर दिसतात। आनी आयज पळयत जाल्यार सेवेकरी जे आसा मोरजे तेंच्यांनी तांकां स्पेशल एक साबुदाण्याची खिचडी आनी मुगाचें कण दवरलेलो आसा। वो मूग दाल महाशिवरात्री वो साबुदाणे काही महाशिवरात्री आयज काय तुम्ही स्पेशल काय काय केला तुम्ही भाविकां खातीर? भाविकां खातीर खिचडी, साबुदाण्याची खिचडी आणि कस्टर्ड केले मुगाचे आमचे प्रसादी दामोदर देवस्थान फातोर्डा लिंगार म्हणल्यार मडगांवांतले एक फामाद वास्तू ह्या दामोदर देवस्थानाक गेली जवळ 30-35 वर्सां महाशिवरात्री साजरी केली वता आनी ह्या महाशिवरात्रेक गेले 22 वर्सां जाली आमी कमिटी तर्फे लोकांक बऱ्या पडपाचे म्हणून नंबर दिवप चालू केले आनी सहज ते अभिषेक घालपाक। त्या प्रमाणे सहज ते अभिषेकाक काल सांजे शेनवारा सांजे आमी 7 वरांचेर कुपन इश्यू केल्ली। ती कुपनां काल राती पर्यंत 300-350 कुपन केल्ली आनी आज सकाळ म्हणल्यार जवळ 650 कुपन केल्या आनी सहज ते सकाळी 4 अभिषेक चालू जालो। पयलो अभिषेक हो कमिटी घालता। श्री देव महारुद्र अंबरीकरनाथ आमची महाशिवरात्र आयज सबंद गोंयचे आमचे जे भाविक आहा तांकां हांव शिवरात्रेची हार्दिक शुभेच्छा दिता। तशेंच आयज आमचो जो कार्यक्रम 7 दीस कंटिन्यू जो कार्यक्रम चालू आसलो तो आयज आमचे वर्धापन दिन 9 तारीख तो आयज पर्यंत जे 7 दीस कार्यक्रम आयज आमचे शिवरात्री पर्यंत कार्यक्रम चालू असता। लोकांची जी उपस्थिती जर पळयत वर्सान वर्स वाडत आहा। ह्या परिसरात एक आंबेडकरनाथ देवस्थान हे उभे जाले आणि 2011 आमी हांगा प्रतिष्ठापना सुरू जाल्ली। 2011 ते आयज आमचे जवळ जवळ 16 वर्सां 15 वर्धापन जर जालो जाल्यार 16 वर्सां हांगा जो कार्यक्रम चालू आसता व्यवस्थित लोकांची उपस्थिती हांगा वाडत आहा।